जेन्ना होमकार्ड जाळून जालें काय ना तेन्ना उलो घालून ते उलो घालतात थोडो लोक फुलां घालतात कोण नाल्ल हाडून उलो घालतात कोण फोटे घालतात आनी हे तरेन आमी ते होमकार्ड घालता आनी सोरो बिये तिसचे घा कशेंय घा ते भितून कोणूय वच कांय मेळना कोणाक आनी आमी सगळे एक बरे भशेन लोक हांगा झगडी जायना कांय ना बरे भशेन जाता सालिगांव गांवांत कितलींच वर्सां तरी चालू आहा हे आमचे फॅमिली भितून गाडी फॅमिली म्हणटा पळय ते आदी पासून हे करीत येयल्ले आहा आमचे वडील आसा पळय सकाळचे आतां तुमकां सांगलें ते सकाळीं पयलीं येता देवाक गाराणें घालता आनी तेच्या उपरांत लाकडां दाळटा दाळ्या उपरांत मागीर आमी सांजचे टायमार येता आनी तेका होमकार्ड घालता आयज आमची होळयेच्या दिसा आमची सगळे तयारी केल्ली आसा आमची होळी गांवांत ही आमचे होमकार्ड जाता नव्या दिसा आमचे होळी जाली काय नव्या दिसा हे होमकार्ड घालतात आनी हितून खंयच्याय भाशेचे लोक गेले जाल्यार कांयच बाधा जायना हितून आमचे लोक तशेंच भायले लोक आनी तशेंच आमचे गांवचे लोक सगळे जण आमकां सपोर्ट करता आनी तेका लागून ही आमची परंपरा आहा ती कितलींच वर्सां जालीं चालू आहा आनी अशीच कंटिन्यू आहा आनी हितून कोणाकूच बाधा जावंक ना आनी हेचे फुडें जावची ना अशें आमकां गॅरंटी जे देवाचे आमकां सांगले आहा आनी शर्माणी वेताळाचे जे गांवचे मूळ देवस्थान आहा पळय ते आमकां आमच्या फाटल्यान सदांच आसता आनी तेका लागून हे आमचे होमकार्ड आनी हे कार्य जे आमी आमच्या पुर्वजांनी घडोवन हाडलां ते कंटिन्यूच आमची परंपरा चालू उरता प्रदीप बाबा आमकां हे होमकार्डा बद्दल साळगांवचे एक दोन उतरां सांग हे होमकार्ड म्हणजे हांव ल्हानपणांसून जे पळयत आयलां तेन्ना जें असलें आनी आयज जे होमकार्ड चालू आसा तेका एक व्हडलें भयंकर स्वरूप आयलां आनी बदल डेव्हलपमेंट म्हणटा तो हेजो अर्थ पयलीं एक धाकटोसो इल्लोसो जळोव पेटोवन हे होमकार्ड जातालें लोकांची व्हडली गर्दी नासताली गांवचे लोक धांवताले ह्या होमकार्डांत आनी त्या वेळार एक बाबल साखळकार म्हणून आशिल्लो तेजेर भार येतालो आनी तो आपल्या भाराचेर हे सगळे कितें मंत्र म्हणूंक जाय ते करून हांगा होमकार्ड सुरू जाताले पूण आतां ते भार बीर म्हणटाचेर येना होमकार्ड फक्त डायरेक्ट पेट्टा ह्या होमकार्डांतल्यान खंयच्याय जातीचो खंयच्याय धर्माचो सोरो पियोन नुस्तें खावन मटण बी खावन कितेंय करून कसल्याय प्रकारचे उपभोग घेवन ह्या उज्यांतल्यान धांवता तेका कसलोच भंय ना आतां कितलींशींच वर्सां जालीं हांव पळयतां ह्या उज्यान केन्ना कोण पडलेलो आमकां सापडूंक ना कोणाक कसली दुखापत जाल्ली ना आनी सगळें बरे भशेन जाता हालींच्या 20-एक वर्सांक जावं चडूच म्हणल्यार आतां ह्यो लायटी घालतात कित्याक दुसऱ्या गांवांतल्यान लोक येवपाक लागले जळोवूय भरपूर घालतात आनी सादारणसो 10-10:30 हो उत्सव सारको व्हडल्या प्रमाणांत धांवपाचो सुरू जाता तेचे पयलीं गांवांतल्यान देवळांनी मिरवणुकी जाता थंय गाराणी घालतात आनी शेवटाक हांगा धालाच्या बांदार येवन वाजयतात आनी मागीर हो उजो पेटलेलो आसता तातूंतसून 10:30 सुमार धांवपाक सुरू करतात